एक बरे समाजसेवक काम करपी सदांच एक्टीव अशे कसल्या कार्यान हांगासरलें एक सार्वजनीक गणेश मंडळ जावं ठाण्याचें किंवा आपले ब्रह्मकर्मळे हांगासर आमचे दत्तगुरू मंदिर आसा त्या कार्यक्रमांक तेजो सदांच सहभाग आसतालो आनी कसल्याय कामाक कितें आसलें तरी जाय कोणाचें बरें वायट तो पावतालो. खूब वायट दिसलें की असो मनशाची गरज आसली आयज आमकां सगळ्यांक आनी देवान तेका आनी तेजी फॅमिली सूख आनी समाधान आनी तेज्या आत्म्यान समाधान दिवचें अशें म्हणटा. तेंच्यांनी ह्या सत्ती गांवांत खूब लोक जोडले, भरपूर मनां जोडली. कोणा कडेन कांय करनासतना वायटपणाक आपलें काम केलें. गेली 4 वर्सां JP ह्या नात्यान तेंच्यांनी हांगासर केरी मतदारसंघात खूब कामां केल्लीं आसा. तो जिल्हा परिषद मेंबर म्हणून न्हू पूण आमच्या फॅमिलीचो एक भाग सारको आशिल्लो आनी मेन म्हणजे कितें आसा की एक बऱ्यापैकी समाज कार्य करपी आनी ह्या पंचायतीन न्हू 70 ताका खूब लोक बरो मानतालो आनी आमच्या फॅमिलीचो एक भाग सारको आशिल्लो. इतल्या वर्सां साहेबा बरोबर तेणी कार्य केलें पूण कितें आसा की दुख्ख जाता की आयज हें अचानक म्हाका खरें आतां खरें दिसना. म्हाका दिसता साहेबा बी सगळ्यांक धक्को खूब बसला आनी तसले मनीस आयज गावपाक एकदम मुश्कील. तेजे सारको मनीस म्हाका दिसना आमकां गावतलो म्हणून. कार्यकर्ता अनेक वर्ष तरी काम केलं जिल्हा परिषदमध्ये असताना आणि नसताना पूर्वी. तर आम्ही मुकलो एक चांगल्या चांगला सच्चा कार्यकर्ता आणि खरा खाण्याचा देसाई म्हणावं लागेल. सच्चा देसाई गेला, लोकांचा देसाई गेला.